मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान मंगळारा भौशीक बांदकाम मंत्र्या बरोबर बसका घेतली। राज्यात सद्याक रस्त्यांची जी स्थिती जाल्या ह्या संदर्भात ह्या बसकेत चर्चा जाली। रस्त्यावयली फोंडकुलां पुरोवपाक कॉन्क्रीट घालप हो सद्याक एकमेव उपाय आसा। येवपी फुडल्या 10 दिसां भितर गोंयच्या मुखेल रस्त्यावयली फोंडकुलां पुरयतले म्हण आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्र्यान दिलां। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिग्स। जेन्ना आमी काम करता तेन्ना खंय ना खंय पॉटहोल्स तयार जातले। नव्या रस्त्याक सुद्दां आमी जर डांबरीकरण केलां थंय जर आमकां हें काम करपाक जाय आमकां फुडचें पडटा आनी त्या खातीर गोंयच्या पावसाक लागून हे वार्षिक प्रॉब्लेम्स आसा। हे प्रॉब्लेम सुटावे खातीर आज मुख्यमंत्र्यान आनी हांवें स्वता मिटिंगो घेतल्या। सगळे एक्झिक्युटीव इंजिनियर इन्क्लुडींग वॉटर सप्लाय एंड सिवरेज ते मिटिंगेक आयिल्ले। तांकां योग्य मार्गदर्शन जालां। प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आशिल्लो आनी येता त्या 10 दिसां भितर जर पावस कमी जालो जाल्यार 10 दिसां भितर आमी हे सगळे पॉटहोल काडपाचो प्रयत्न करतले। ताका पावस कमी जावपाक जाय आनी एक थोडो आसर पडपाक जाय, वत मातशें दिसपाक जाय। दुसरी गोष्ट एक डिसिजन आमी घेतला जी आतां कदंबा रोड आसा आमचो हांगा सालिगांव वचचो थंय वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान पायपलायन घातल्या आनी त्या खातीर एक वेत ते सकयल गेलां थंय आमी आतां कॉन्क्रिटींग काम चालू आसा आनी तशे पॉटहोल्स आमी काडपाचो प्रयत्न करतले। जशें आतां आमी ते पायपलायनीक घालता तशें आमी